India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda, and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. So speaker, so हे सेंटर्स आहात ते चेंज जावपाक जाय. ह्या सेंटरांत कोण वचना 4-5 जावं वयता ते सेंटर चलना. तांकां रिक्रेशनल एक्टिविटीज जावपाक जाय. सोगटे सिनियर्स थिंग येवपाक जाय कित्याक तांचें हेल्थ ते सिनियर्स आमचे भरपूर तांकां मान दिवपाक जाय कित्याक तेमी काम केलां. तांचे भुरगीं आज ना गोंयांत ना कित्याक तांकां कामाक लागून ते भायर गेल्यात. ते घरांत एकटे पडल्यात. तांचो टायम पास जावपाक हे सेंटर मातशें इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. उमेद डे केअर सेंटर ही साधारणतः 49 सेंटरां ऑल ओव्हर गोवा आसात. व्हेरी लो म्हणजे तुमचो रिस्पॉन्स आसा तो. एकच सेंटरान साधारण 70 आसात. बाकीचे कडेन 10, 15, 20 अशे आसात. ती NGO जे आहा पळय न्ही रे ते NGOक हे बरें काम करपाक लाय तांच्यांनी. आनी दुसरी गजाल मिनिमम 10 जाणांचो नांवां तांची रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी तांची हे रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी इनकम सर्टिफिकेट हे लावन त्या NGOन तो एप्लाय करपाचो. आपल्या हांगासर उमेद सेंटर सुरू कर. समथींग गव्हर्मेंट प्रिमायसीस जर वेकंट आसत जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रिमायसीस तुमी NOC घेवची पडटली. ओके त्या गव्हर्मेंट. अदरवायज यू कॅन स्टार्ट इन द प्रायवेट. कोणाचें घर घेवन जाका टॉयलेट जायो वेवस्थीत रित्या एक हॉल जायो. ओके आनी एक बारीकशें किचन जाय. ह्यो 3 गजाली कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आसा. कारण गव्हर्मेंटान जर सुरू केलें न्ही रे जाल्यार त्या गव्हर्मेंटाचे परत एक डिपार्टमेंटा सारकें जातलें. म्हजो एक चार्ज आहा मुख्यमंत्र्याचेर आनी मंत्र्याचेर की हे तुमची नांवां बरीं आहा सगळीं उमेद बिमीद म्हणून. गेल्या वर्सा ताका एलोकेशन आशिल्लें बजेटरी एलोकेशन 1,05,00,000. ह्या वर्सा केलां तुमी 55 lakhs देंवयलां. सो सिनियर सिटीजनांक तुमी न्याय कसो दितात. सेकंड पेलिएटिव्ह केअर म्हणून आहा. पेलिएटिव्ह केअर म्हळ्यार एक टर्मिनली इल पेशंट ताका वखदां खातीर गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 52 lakhs. हे खेपे केलां 10 lakhs. सो भाशणबाजी सगळी बरी आहा बट यू ऑल आर निग्लेक्टिंग दीस सिनियर सिटीजन.